तुमका बिरान दिसना? बिरान दिसना, सवय झाला ना आता, सवय झाला, रानाची सवय झाला ना आता. Since they do not have a good agricultural land, they produce millet, ragi and jawar in their lands, which lie under the foothills mostly covered by laterite soil. Ragi is their staple food crop. Both men and women, mostly aged, smoke bidi. They earn money by selling milk. During the lean season, they sometimes eat roots, tubers, leafy vegetables and fruits collected from the forests. Dhangars prefer a nuclear family. Regarding interpersonal relations, respect and love are exchanged between the elders and the youngers. Yeah, and so we have the younger generation of the Dhangar Samaj over here. तुमका आता तुम्ही तुमच्या आई बाबा सारखे तुम्ही नेसना नो किती लस दिसता. लॉस दिसता हय. कित्याक इस्कॉला वयता न्ही. सो स्कुलाक घालपाचें ना, स्कुलाक युनिफॉर्म आसता, अशें घरान बी कित्याक घालना? आतां मॉडिफाय जाला सगळें. मॉडिफाय जाला सगळें. ओके, सो ताका लागून तुमी मॉडर्न न्हेसता. आनी फेस्त बा कितें आसा तुमचें दसरा बी तेन्ना तसलें न्हेसता? ना, तसलें फक्त लग्न जालींच नासता. लग्न जालें की न्हेसता. तुमी लग्न जालें की न्हेसतली? तशी न्हेसपाना. न्हेसपाना कित्याक? आतां तशी न्हेसना. ओके, आतां हें तुमचें कल्चर आनी ट्रेडिशन आसा तें फुडें व्हरूंक नाका तुमकां? जाय. मागीर कशें जातलें? कितलेक आसा तूं? तिसरे. शाळेक वता? सदां वता? मागीर व्हडलें जावन कितें जावपाचें तूं? टीचर. टीचर? The Dhangar society is dominated by the males. The father becomes the head of the family. The women are very hard working. They remain engaged not only in household chores but also work as laborers to support their families. Their role in the collection of fuel and fodder for cattle is also significant in their daily life. पोरी आणि बघा आहे ना, जाय आपण जाय घरातला बाहेर सरा आहे, घरातच बसला बाबा सर्दी झालं काय होईत ना, आता फिरायला होईत ना, चालाय होईना लागा झाले. पाऊस बी पडतो, हुवाऱ्याचे ते मसर किती दूध काय हाक्यात बघ नाही मसर त्याच्या रे हात दोन आणि दोन पाडत आणि काय नाही. काय झालं नाही, कोण सुपारीचं चालाय काहीच नाही. The Dhangar Samaj has been always dominated by the males. The males used to take the goats, buffaloes out for grazing in the forest. Now somehow and slowly, gradually, the occupation is dying. The tradition and the culture of the Dhangars has been somehow getting modernized and it has been changing. Now, तुमचे नाव किती? Jano. So we have Mr. Jano here, who is dressed traditionally how they used to dress in earlier times. तुम्ही आता तुमचे मातशे चेंज जायत आसा न्ही कितें तुमी? आता चेंज जातात. आता पुढे म्हणजे भुरगीं म्हणटा बाबा नागडो म्हणतो आनी कितें म्हणटा. आमी आतां पळय हे आमचे धनगर समाज पयलींचे आमच्या काळाचे हे आमचे संवसार पयलींचो आमचो संवसार कमरा आंकडो गोरवाकडे शेतां वचपाक खंयी वचपाचें अशें आमचो धंदो. बाजारांत पयलींच लोक बाजारांत सुद्दां अशें वच. आतां हे कितें सगळें बाजाराचें हितून जालां न्हू मातशें इतलें म्हणटा नागडे बाबा तुका नागडो मरे तूं नात म्हणटा आजी आजी तूं नागडो म्हणजे कशें पडलें आतां न्हू भुरग्यां लागून अशें. So because of the new generation, somehow the Dhangar society is getting modernized. So आणि हे तुमचे आता कोयते गोरवाकडे व्हरपाक आणि हे दांडो घेवन तुम्ही गोराकडे. ओके, सो कित्याक म्हणून हे घेवन वता? ते कित्याक गोरू एखादे वाले झिरकले ते कातरपा जाय आमकां. आनी कितें जालें गोरवाक पालो कातरून घालपा जाय. वाघ येलो की मारपाचो? वाघ येलो उबडी आसा. वाघाक कोयती मारपा जायना. त्यो कोयती मारले वाघान खालो म्हणपाचो. बडयेन बळोवपाचो. बडयेक भिता वाघ. फातराक भिना, कोयतीक भिना, बडयेक भिता वाघ. खूब वाघ मेवल्या तुम्ही?
बारीक असताना खूप मिळेल राहणार. आता काय आता राहणार कोण येतं आता घराकडे न्हू आता जाणटे आले आता राहणार आणि गोरवां नानू गोरवां थोडी 1-2 तसले घातले सोडून. सो आधी तुम्ही गोरवां घेऊन रानांनी वयताले आणि त्यांचे दूध कितें काढून तुम्ही विकताले. So आता कशे तुमचे आता आमगेला आवय बापूय आसलो न्हू ते की आमी गोरवां राखपाची तेंच्यान पयशे हाडून खावपाचे. आमकां कितें कपडो तो हाडलो ती तेन्ना धंदा ती चलोवपाची न्हू. So आता कितें चल्ला? आता कितें जाता शेत भात करता आमी शेत करता नाचणं करता आता विकता मागीर विकता खाता. सो एका कितें म्हणटा तुमी पागोड पगडी ते कित्याक तुमी घालतले? ना ते धनगर आमी समाजाचो वयता ते आमकां शेंडी आमी हे न्हू आमी बरो श्रीमंत आमी वाटते. आता गरीब आता पयले श्रीमंत आसले. हय आता पयलीं धनगर म्हणजे पगडी इतले पयशे आसपाचे. आता पयशे ना धनगराचे. तेन्ना पयली लोक आनी ते तुमच्या सारके लोक आमच्या आंगार येवपा न्हू घाण मारी हय पयस वचपाचो. धनगर तो लागीं वचपा न्हू असले हय तो गोरवां शेण हे ते भरून घाण न्हू तेजी अशें ताका वालेर नसलो. आतां भुरगे शिकले बिकले तांकां वालेर आसा न्हू आमकां वालेर न्हू. सो तेन्ना तुमकां केअर कोण नासलें. आता मातशें चेंज आतां चेंज जाला आता मातशें हें जाता न्हू. ओके सो हे तुमची पगडी जी असली ती तुमची आयडेंटिटी प्लस इट हॅड लॉट ऑफ व्हॅल्यू. पयली बसीची He is again another Jano. Here the names are very peculiar and most of the people have the same kind of names. Like we just spoke to Jano, we have another Jano here who's sitting with the proper attire of Dangars. तुम्ही आता असले ड्रेस घाला या ड्रेसाक तुम्ही कितें म्हणटा? हो जगो जागो म्हणल्यार हो आमी सदी घालिना सदी घालिना हो स्वता घालना ना सदा घालिना म्हणल्यार आमचो दसरो आसलो फेस्टिवल आसता तेन्नाच घालता. तेन्नाच घालता नाल्यार हो डिरेक्ट आमी घालिना सदी घालिना. ओके आनी हेजें कितें म्हणजे महत्व कितें हेजें? महत्व म्हटल्यार हे सबंद जगो म्हणल्यार दसऱ्याचे सगळ्यान एक पांचशे एकटेन जाले जगो घातलो की नाचपाचें फुगडी घालून. सो आतां आमकां तूं मातशें नाचून दाखय की कसले ते तुमचे जागो डान्स ते. ते तरी जाय न्हू. आनी हे कितें? हां वाच्यो ओके ते कितें तुमी पांयाक घालता? हे पांयाक घालता. नाच बरो जाता न्हू. हां सो नाचता तुमकां म्युजीक खंयचें येता? घुमेक हां हे घाले की उमेद येता. हय तेचो आवाज येता न्ही. सो ते घालता तुमी? हां हे आता तुमी एक बोटाक घालता न्हू. बोटां ते कितें सपोर्टाक घालता? हय सपोज नाल्यार पडटा भायर पडटा न्हू. हे आतां बोटाक घालप म्हणजे अशें आतां पडना भायर. आतां कितलो नाच तूं आतां हे पडचें पडचें ना. ना. अशें तुमकां आतां ते कम्फर्टेबल आसा? हय हय हय. होर होर तुम्हारा नाचले आणि तुम्ही इतले फोर्सान तुम्ही कितें तरी म्हणले सो तुमकां त्रास जायना? हय मातशें हें जाता न्ही. जीव वयर सकयल जाता मातशें रेस्ट घेवचो पडटा. Most of the Dhangar in Goa are landless. Their chief and hereditary occupation is to rear sheep. Some of them domesticate cows and buffaloes specially for milk. They earn money by selling their sheep and goats. They also sell the milk of goats and buffaloes. They have their own community council and the Budwant is its head, who usually settles their problems related to their society. Besides their own community council, there is a village panchayat. Goa government is now planning to
prove that Dangar society falls in the scheduled tribes, and their efforts are on to take this society in the scheduled tribes. So we have the punch of Wakukun of Shigaon, Mr. Velip. ओके तांकां तेंची जर एस टी समाजात जर तांकां बेनिफीट जर मेळटा जाल्यार म्हाजें फूल कॉपरेट तांकां आसतलें की आमकां MLAनी उतर दिल्लें आसा की आपूण जाता तितलो प्रयत्न करून ह्या लोकांक एस टी हितून घालपाचें ट्राय करता. तुमी कितें म्हणटा? आमगे हे जमनी बद्दल आमगेले पयलींचे लोक तांकां कळनासलें. पयलीं म्हणल्यार तेन्ना ते येयले आनी अशें ते मळार रावले. ते आज पर्यंत तशें उरल्या. करपाच्यो थोड्या जाणांचे एनक्रोजमेंट लागलेले आहा म्हूण कारून ते तेंच्यानी तो प्रोसेस मुखार व्हरोन त्यो आमची नांवार करून दिवच्यो अशें हांव तांचे कडेन एक विनंती. आतां सद्याक धनगरांचे कसले प्रॉब्लेम्स आसा? सद्या म्हणल्यार धनगर हे लोक एक भटकी जमात आसली. पयलीं ते अशेंच रावताले मळार कारण तेंगे मेन वेवसाय आसलो तो गोरवांचो. गोरू भरपूर प्रमाणान गोरू आसले कारणान ते एक 3 म्हयने ह्या मळार रावताले. थंयची तण काबार जातकीर ते दुसरी मळार वयताले. अशी तेंच्यानी थोडी वर्सां काडली. ताजे उपरांत हळू जग मातशी चेंज जायत गेलें. मागीर ताजे उपरांत ते येयले आनी एकूच मळार अशें स्थायीक जाले. सो आतां खंय तरी आमगेले हय जाणटी सद्या आजून तेंच हेणी वयता पूण भुरगीं आतां इल्ली शिकपाक गेले म्हणटकीर मातशी जग कशें चेंज जालें तशें मातशें मॉडर्न जायत गेलें. म्हणटकीर आमगे कल्चर आतां आमी सोडचो ना तो तसोच उरपाचो. Dhangars are not only backward but are also reluctant to enjoy the modern facilities, most of which remain unknown to them. खूब लोक पयलींसून आदिवासी लोक आमचे गरीब लोक आमच्या लोकांक कांय कळना आसलें. नाजाल्यार पयलीं लोक चडशे रानांनीच रावताले कित्याक तर लोक भियेताले. पूण हे लोक पयलीं वागा शिवाय भियेनासले पूण मनशाक भियेताले. आजुनूय भियेता. ह्या लोकांक न्ही त्या लोकांनी भाटकार लोकांनी उठयले त्या जाग्या वयले. हे लोक सगळे जागा जमनी घेवन सायटीन खंय आसले. त्या लोकांक न्ही कितें केलें फचन लोकांनी भाटकाऱ्यांनी उठोवन आतां सगळे हांगा एकठांय गेले. शेवटी आतां तेंचे कडेन प्रूफ कांयच ना. So friends, today in Fashionista we came in the interiors of Goa and we saw the lifestyle of Dangars. The Dangars are gradually changing their lifestyle and coming into the modern age. What is more upsetting here is the Dangars who take their animals like goats and buffaloes out in the forest for grazing. They do not get scared of the tigers, snakes, or any wild animals. They get scared of the humankind. Do let me know how you like today's episode. Write into me at features@prudentmedia.in. Till then, take care and goodbye.